सुरुवातीक गीत घेऊया 823 822 पेज 11. सगळ्यांक तुमकां देव बरें दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या रिना गोन्साल्वीस हाच्या आत्म्या पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जण मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन जीं कोण बरीं नात, जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात, सर्जरी केल्या, सर्जरी करतात, आपणा पासत मागूंक लायला, तांचे पासत आमी कितें भाशेन मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक. हेर सगळी आमची मागणी कितें भाशेन आमचो वावर जो आमी हातान घेतलेलो आसा, आमचे इगोर्जेचो पाटोस उगडलेलो आसा जाल्यार हें सगळें बरे भाशेन बेगीन शेवटाक पावूंक आमी देवा लागीं मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. आयज पास्कांचो आशिर्वाद ह्या घोराब्यांनी जाता. सान पावल समुदाय वालीस सायड ह्या समुदायांतल्या सगळ्या घोराब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब आमी मनयल्या आनीक एक सुमान आतां भरता. जेजूचे पुनर्जीवनपणाची खबर आमच्या काळजान, आमच्या जिवितान रिगल्या वो ना, वो आजून पासून आमी सोत मानून घेवंक फाटीं उरता काय? जायते पावटी आमकां सगळे आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडूनय आमचे दोळे जायते पावटी बंद जाल्यात. असले आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, ताचे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव, आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर पदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती
देवा बाबाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, तुजी कृपा मनशाचेर सुबापणान ओतून तुज्या भावार्थ्यांचो जमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानान नवो जल्म दिवन तुजी भुरगीं जावंक तुवें आमकां वेंचून काडलें. तर आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी अमर जिवितान सासनाक आमकां सुकेस्त कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासनाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रूचे आनी ज्वावाचे काळजीदारपण पडून सोबेचे वांगडी ओजापले, कित्याक ते तांकां अनोक्षर आनी नेनार म्हूण दोत्ताले, पूण ते जेजूचे बागेली म्हूण जाणा आसले. पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मदें उबो आसलोल्या मनशाक पळोवन तांच्यान कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी तांकां धर्मसोबेंतले भायर रावंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मदें अशी भासाभास करूंक लागले, ह्या मनशांक आमी कितें करुया. तांचे वरवीं एक मोटें विजमीत घडलां. ते जेजूसल्याक रावतल्या सगल्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान ते ना म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीक शिंपडावना जावच्याक ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलोयना जावंक आमी तांकां शिडकावया. तांकां भितर आपोवन जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक आनी शिकवण दिना जावंक तांणी तांकां फॉर्मायलें. पूण पेद्रून आनी ज्वावान परतीपालून म्हणलें, देवाक आयकल्ल्या परस तुमकां आयकल्यार देवाचे दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगोट करिनासतना आमच्यान रावंक जायना. तांणी तांकां आनी एक पावट शिडकायलें आनी सोडलें. खंयच्याच वाटेन तांकां खास्त लावंक मेळो नासली, कित्याक सगलो लोक घडला ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. परतून म्हणया. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत नासलोलो. सर्वेस्पर म्हजें बळ, ताणेंच म्हाका सोडयलां, देखून तांचें किर्तन हांव गायतां. भोगतांचे तोंबुनी संतोसाचे आनी जोयताचे उल्हास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्ली वर्ती कर्तुत्वां. जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें, सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केली वर्ती कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलों आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णितलों. सर्वेस्परान म्हाका खास्त लायली, बरीच खास्त लायली, पूण मरणाच्या चोपक्यांत ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडटात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलों. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भक्तिवंतांक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. जबाब. तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दितां सर्वेस्परा. उद्गार.
सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सकाळीं पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारी मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देंवचार ताणें काडलोले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताले आनी आतां दूख करून रडटाले तांकां कळीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण तांणी आयकुनूय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. तांणी येवन हेरांक सांगलें, पूण हांचेंय तांणी सोत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखलां तांचे पर्यंत तांणी सोत मानून घेतलें ना देखून तांचो अविस्वास आनी काळजाची धारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिच्या भाव भयणीनो 2 न्यूज सांगता. पयलो न्यूज हो, सगल्यांच्या तुमच्या एकावंटान मोदीन 15 लाख घातलेले आसात. कितले? 15 लाख. सोत मानपाक जायना. दुसरो एक न्यूज सांगता. ह्या दिसांनी जें कितें घडटा आख्ख्या संवसारभर हें सगलें पळयल्या उपरांत जे वेगवेगळे फुडार सांगपी आसात तांणी सांगलां की आनीक 2 म्हयन्यांनी संवसार काबार जावचो आसा. उज्याचो पावस पडचो आसा. आमचो सारको पावस जुनान पडटलो, ताच्याहून पयलीं उज्याचो पावस पडपाचो आसा. संवसार काबार जाता. हुंचो सोंपून मानून घेवपाक पयलो आहा तो 15 लाखांचो काय संवसार सोंपता, काबार जाता. दुसरो पयलो आहा तो गूड न्यूज एक्चुअली, दुसरो आसा तो बॅड न्यूज. तरी पूण दुसरो काय पयलो? नाका 15 लाख नाका. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत हेंच. गूड न्यूज आमकां कितलेय जरी तर दिले आनी आमकां दिश्टी पडले जाल्यार पासून ते सोत मानपाक अवघड. ताचेर दुबाव आमचे जायते. पूण जरी तर एक बॅड न्यूज आसा तो मागीर घडी बेश्तो एक रुमर कसो घातला, वॉट्सॅप फॉरवर्ड असो धाडला जाल्यार पासून तो सोत मानपाक आमकां बरें दिसता. आनी तो सोत मानून आमी आमचें जिवीत पासून बदलता जायते पावटी. बदलिना. जें कितें रॉंग आसा, बॅड न्यूज आसा, बेश्तो रुमर आसा, तें आयकून आमी जायते पावटी आमची जिविताची चाल पासून बदलता. पूण गूड न्यूज जरी तर आसा जाल्यार ताचेर जायते दुबाव. हेंच आमकां आयच्या वाचपांनी दिश्टी पडटा. आमचेंच जिवीत तें, आमच्या जिवितान हें घडटा तेंच हांगासर आसा. गूड न्यूज आयज बागेवन मार्कू शुभ वर्तमान आपलें सोंपोवच्या आदीं सगळी समरी कोत्ता. कशे भाशेन जेजू पुनर्जीवन जालो, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची समरी. पुनर्जीवन जालां आनी आपल्या शिसांक दिश्टी पडला. पयलो मारी मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिणें वचून दुसऱ्यांक सांगलें, सोत मानूंक ना. ते एमावसाचे वाटेचे शीस आसले, तांकां वाटेर मेळ्ळो. सगळी खबर सांगली. 11 किलोमिटर चलो पासून
ते बाबडे पत्ते आयले रातयान राती आनी दुसरे असले तांकां न्यूज दिलो, गूड न्यूज, जेजू जिवन जाला, सोत मानूंक ना. इकरांक दिसती पडून जेजून आपली खंत परगटली. इतलें आसून दोळ्यांनी पळयलां तांचे पासून तुमी सोत मानूंक ना. भाव भयणीनो, गूड न्यूज आमच्यान मानून घेवपाक तितलें जायना. कित्याक तेंय कारण जेजून ह्या शिसांक आपल्या सांगलें. जेन्ना जेजून तांकां आपली दूख परगटली, तांचो अविस्वास आनी काळजाची धारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. म्हणटच सोत मानून घेना जावपाक म्हणजे गूड न्यूज जो आसा, सारकें जें आसा तें मानून घेवपाक घेना जावपाक कारण हेंच, अविस्वास आनी काळजाची धारुणाय. जरी तर आमच्यांनी कितेंय बरें आसा, सारकें आसा तें मानून घेवपाक जायना, आनी जरी तर आमी कारण सोदता कित्याक काय, म्हज्यान कित्याक सोत मानूंक जायना काय, मोदीच्या 15 लाखाची खबर सांगना हांव, तोय बीन एक फेक न्यूज. पूण जाय तें बरें आनी सारकें आसा तें आमच्यान मानून घेवपाक जायना. कित्याक अविस्वास आमच्या काळजांचो, आमच्या काळजांची धारुणाय ह्या पासत आमच्यान मानून घेवपाक जायना. आनी ज्या वेळार आमचो अविस्वास आहा तो विस्वासान बदलतलो, आनी जेन्ना ही आमची काळजाची धारुणाय जी आसा ती आमची मोवाळायेन बदलतली, तेन्ना आमच्यान जाय तें सोत मानून घेवंक जातलें. भोव करून जें कितें सारकें आसा आनी जें कितें सारकें आसा तें बंद करपाक जाय ते आसात, वावुरतात. सो मेनी फोर्सीस. हाचे पयल्या वाचपान आमी आयकता धर्मदुतांच्या इतिहासान. आमी बुधवारा दीस आयकल्लें पेद्रू आनी जुआंव ते देव मंदिरान भितर सरता आसतना जो थंयसर तो पांगडो आसलो ताका तांणी बरो केलो जेजूच्या नांवान. नाजारेतच्या जेजूच्या नांवान तुका सांगता उठ आनी चलूंक लाग, आनी तो उठलो. आनी ताचे विशीं हे गेल्ले 3 दीस आमी आयकता ही आख्खी चर्चा. तो कसो बरो जालो, खरेंच बरो जाला, कितें करून जालो जाल्यार हे जे सांगतात जेजू पुनर्जीवन जाला आनी नाजारेतच्या जेजूचे पदवेन आमी ही मिलाग्री केल्या. सोत मानपाक अवघड. थोडो लोक सोत मानतालो जाल्यार जे कोण ऑथॉरिटी आसात तांणी तांकां धरले, हाडले, बंद केले. तांकां धमकीय बीन दिली, बंदी बीन घातली, फर्मण दिलें की ह्या मुखार जेजू नाजारेतच्या जेजूच्या नांवान तुमी उलोवचे ना, चल सोडटात तुमकां. पयलीं तांणी आयकना देखून तांकां मागीर फर्मणूय दिलें, उलोवपाक जायना, उलयत जाल्यार मागीर भितर पडटले. हें जाता तें आमकां भाव भयणीनो ह्या दिसांनी काय बरें दिसती पडटा. आमचे जे कितें गूड न्यूज आसा आमचे विशीं, आमच्या गोंयचे विशीं, आमच्या पर्यावरणा विशीं, जें कितें चुकीचें आसा तें आमचें निसंटन करतले म्हण आमचे जायते एक्टिविस्ट उलयतात. आनी एक्टिविस्ट म्हणटा ते बेश्टे रस्त्यार बोवाळ मारपाचे न्हू. सायंटिस्ट आसात, आर्किटेक्ट्स आसात, शिकलेले आसात, ते सांगतात. आनीक हो न्यूज दुसऱ्यांक पावना जावपाक आमचो सरकार जायते पावटी रोखडोच लायता सेक्शन 144 फर्मण. उलोवपाक जायना, बाराबर वचपाक जायना, प्रोटेस्ट करपाक जायना. जें कितें चुकीचें केल्लें आसा ओगी राव आनी तेंच सोंस. गूड न्यूज बंद, बॅड न्यूज चालू आसूं दी. आनी आमकांय भाव भयणीनो आमी पोरजा कशी आमकां हेंच जाता. गूड न्यूज आसा तो आमच्यान सोत मानूंक जावचें ना. म्हणल्यार हे एक्टिविस्ट सांगतात. आतां थोडेशे दीस जाले आमी आयकता सांताक्रूज पंचायतीचे डॉक्टर एल्सा म्हणून आसा, एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट, शिकलेली मनीस, आनीक आपल्या गांवा पासत जें कितें बरें आसा तें करपी. ह्या फुडें बोंडवळ लेक हाचे विशीं जायतो वावर केला. आनीक आपलो गांव सांबाळचे पासत आपलो ताळो उबारता. कांय प्रश्न विचारलेले पंचायतीन, ग्राम सभेन, जाली काडली तेचेर केस, कंप्लेन्स घातली. आनी आयज हे एक्टिविस्ट जे आसात, एक डॉक्टर एल्सा आसा जाल्यार दुसरे वाटेन आमी फाटल्या दिसांनी आयकून जाणा डबल ट्रॅकिंगा विशीं. जे कोण आपलो ताळो उबारतात आनी बॅड न्यूज आमकां जो येवपाचो आसा तो आडावंक, गूड न्यूज आसा तो सांगता, बरें आसा तें सांगता, तांकां बंद करूंक तांचेर कंप्लेन्स, तांचेर बंदी, सेक्शन 144 आनी हेर वस्तू. मागीर आनीक व्हडले आनीक मातसो मुखार वेतलो जाल्यार CBI, ED
हें सगळें सरकार आयज लायत आसा जे कोण सारके उलयतात तांचेर. पॉलिटिकली आमी पळयता कितें जाल्लें आसा आमच्या ह्या देशान. जे कोण सारके उलयतात, जे कोण निशेध मारतात चुकीचेर, तांचेर लायली ED CBI सगल्यांक धाडले फाटल्यान. पूण कशेय भाशेन जो गूड न्यूज आसा तो बंद करपाक जाय आनी सगळ्या लोकांक बॅड न्यूज आसा तो मानून घेवपाक जाय. आनी ह्याच ट्रॅपान भाव भयणीनो आमी जायते फावटी पडलेलीं आसा. सारकें आसा तें आमच्यान मानून घेवपाक जायना. घडये आमकां भिरांत, घडये आमकां दुबाव, म्हणजे आमच्या काळजाची धारुणाय आनी आमचो अविस्वास. आनी ह्या पासत आमी बरें आसा तें करपाक सोदता, पूण आमच्यान तें करपाक जायना. तर आयज पुनर्जीवनपणाचे विशीं जेन्ना खुद जेजू आपल्या शिसांक मेळून सांगता, आनी हे शीस हे आपोस्तल जे गेल्ले सेनाद्रिना मुखार तांकां दवरलेले भिरांत. कित्याक सेनाद्रीन म्हणटा तो बरो पावरफूल बॉडी ती, जे भाशेन आयज आमचो सरकार आसा ते भाशेन तेणें कितें सांगता तितलेंय जाता. कोणूय आयकतात तांचें, पुलीस तांचें आयकतात, कोर्ट तांचें आयकतात, ब्युरोक्रेट्स आसा ते तांचें आयकतात. असले आमच्यान म्हणपाक जाता हें सेनाद्रीन. पूण तांचे मुखार हे दोग जाण खारवी, पेद्रू आनी जुआंव, दोगूय जाण खारवी, सादे मनीस. आनी सेनाद्रीन जे आसले ते समजले हे सादे बेस्ते अनपड, तांकां कांयच कळना. तांकां धमकी दिवया, भिवया, मातशें थोडेशे तांकां ऑफर दिवया आनी काबार करया. जेजूची खबर आनीक नाका. पूण दोगूय जाण पेद्रू आनी जुआंव स्वता पासत रावले उबे, सेनाद्रिनाक भिवंक ना. आनीक काय बरो प्रश्न तांचो, देवाचें आयकल्यार बरें काय तुमचें जें तुमी जें सांगतात तें आयकल्यार बरें? देवा मुखार हें सारकें जातलें की आमी देव सांगता आनी देवान आमकां इतलें दाखयलां. जशें भाग्यून मार्कूच्या शुभ वर्तमानान आमी समरी आयकल्या, जेजून म्हणलां तेंय आयकलां. तें आयकुपाचें काय तुमी सोत लिपोवंक सोदतात, सोत धांपून दवरूंक सोदतात तें आयकुपाचें? देवा मुखार खंयचें सारकें जातलें? भाव भयणीनो, आमकां आयज होच प्रश्न. आमी करता, उलयता आनी आमी जे भाशेन वागता, कोणाक जाय ते भाशेन आमी केल्यार सारकें? देवाक जाय ते भाशेन केल्यार सारकें काय आयज आमचो सरकार आनी आयज जे कोण आपणाच्या हातान पदवी घेवपाक सगळे तरेचीं आडगां करतात तांचें आयकोन ओगी रावप सारकें? हाचे विशीं आमी जण एकल्यान आमकांच जबाब दिवचो. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन होच जेजू नव्यान आमकांय भेटता आनीक एक पावटी. आनी तेंच म्हणटा, तुमचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय सोडात, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. Betoning git घेऊया C11 page 32. तुझ्या उदाहरणांत आमकां दिलाय तुमी दिलान मनशाची म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेच्या समारंभा वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें हें पास्काचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक्त सैमान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक हांवें वार्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय. म्हूण सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती, तिच्या पती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. तांच्या काळजाचो अविस्वास आनी काळजाची धारुणाय जेजून तांच्या तोंडार मारली आनी विस्वास धरूंक बरे खबरेचेर आनी बरी खबर सगल्यांक परगटूंक तांकां पाठयले. आमकांय जण एकल्याक आमच्या जिवितान जें कितें बरें आसा, सारकें आसा तें आमी सत मानूंक आनी ताचे पासत आमी वावरूंक आमकां कुर्बा मागुया. सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता
अशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोमियाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची कागद कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितऱ्याच्या म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका मोडाकी मेवतले. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटता. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
क्रिस्ताच्या एकतारान पवित्र स्नान घेतलेल्या तुमी सगळ्यांनी क्रिस्ताचो उपकार घेतला. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. हे पास्क परबेच्या समारंभान तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां भलेपणान नव्यान जिवान भरले. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवन कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. त्रयोदशी फाल्यां आयतार आनी फाल्यां आमची जीं कोण दुयेंत आसात तांकां कुमन्याव घेवन येतल्यात. सगळ्यांक तयार दवरची. आनी तरी जरी तर तुमच्या वाड्यान तुमच्या घरान कोणूय दुयेंत आसा, कुमन्याव घेवपाक आसा जाल्यार तुमची नांवां आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान तुमी मातशी दिवची. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूची शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक सय सय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक सय सय. शेवटाक कितें घेवया? केस 6 पेज नंबर 141. Shivo zalo soi soi, Fonatlo Jesus solo